नमस्कार येवकार, हांव राधिका कामत सातोस्कार. पळोवया सप्तकी सिटीग्राम खबरो. उद्देग वेवसाय सहकाराच्या आदारार जावंक शकता. IT आनी स्टार्टअप्सच्या युगानय सहकार क्षेत्र तरणाट्यांक मार्गदर्शन करपाची तांक दवरता म्हण मुख्यमंत्री सांगता. सांखळे अर्बन कोऑपरेटिव्हच्या सोसायटीच्या नव्या बिल्डिंगेचो फातर बसोवपाची कार्यावळ जाली. गोंयांत कोऑपरेटिव्ह सोसायटी खंय सांखळे सावन सुरू जाला. गोंयांत पहिली अर्बन कोऑपरेटिव्ह सुरू ही सांखळेंतल्यान जाली आनी ती सांखळे अर्बन कोऑपरेटिव्ह ही जवळपास 90तान उपरांत सुरू जाली आनी जेणे करून अर्बन कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट कितें आसा हो पुराय गोंयभरच्या लोकांक तेंच्यांनी दाखोवन दिलो की एखादी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन एखाद्या शहरांत आसप त्या फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनाचो सातत्यान त्या शहराच्या विकासा खातीर हातभार लागता. तुम्ही त्याच पद्दतीन सांखळेच्या विकासा खातीर सांखळे अर्बन कोऑपरेटिव्हात तुम्ही हातभार लायला. सहकारांतल्यान आमी जेका म्हणटा की प्रोग्रेस जावचो म्हणून तर केंद्रांतलें सहकार खातें सुरवात जालां आनी सहकारांतल्यान इतर चळवळी सुरू करपाक म्हाका दिसता सोसायटीनी फुडाकार घेवपाचो गरज आसा. दीनदयाळ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हांच्यांनीच आपलें आयुर्वेदीक हॉस्पिटल सुरवात केलें. त्याच धर्तीचेर सांखळे अर्बनान हांव हॉस्पिटल म्हणना पण वेगळी एक्टिविटी जी कमर्शियल एक्टिविटी जावपाक शकता. कारण आतां इंडस्ट्री कोऑपरेटिव्ह बेसिसाचेर जावपाक शकता. कोऑपरेटिव्ह लेवलाचेर बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज जावपाक शकता जेणे करून एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज नवीन लोकांक मेळपाक शकता. त्यो एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपा खातीर कारण आमी जशें म्हणटा की आतां IT आनी स्टार्टअपाच्या जमान्यांत सुद्दां कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट आमकां युवकांक ह्या बाबतींत मार्गदर्शन करपाक शकता. हालीं तेंपार गोंयांत बायलां तस्करीचे प्रकार वाडूंक लागल्यात. शिंदळकी आनी बायलांच्या तस्करीक आळाबंदा हाडूंक सरकारी यंत्रणा फेल म्हण NGO अर्जाचो आरोप. गोंयांत डान्स बार्रांक लायसनाची तजवीज नासतना डान्स बार्रां कशीं चलता काय म्हण प्रश्न. अर्जान शिंदळकी आनी बायलांच्या तस्करी विशीं चर्चासत्र दवरिल्लें. Sex trafficking has been increasing, okay, all across the globe. Post-COVID, we find that across the globe there has been increase, and Goa is no different. What our concern has been, there has been drastic reduction in rescues in Goa. This year, total only 19 girls have been rescued from commercial sexual exploitation, whereas the average figure yearly of victims rescued from sex trafficking used to be 100. So we are wondering that what has happened because of which the numbers have reduced. Today, if you see that we have 2 ASTUs in Goa, we have a device P appointed as anti-human trafficking cell. We have SP appointed at anti-human trafficking cell. Still, why the numbers are reducing? Is it that the trafficking has reduced to Goa? And if so, which doesn't appear to us based on our field information, if so, the police has to come out with some statement. We are increasingly seeing is that a large number of bars are being used as dance bars. Okay. We need to understand based on the experience of Bombay that if we don't take action against these bars, it will become an organized center for not only commercial sexual exploitation but also for crime. We wonder that how the girls are dancing in the bars, even though there is no provision, no licensing system in Goa for dancing girls. We wonder that what are the other authorities who are supposed to monitor these bars, like an exercise department, what are they doing? Whatever we have presented today, we intend to reach out to all the concerned authorities, okay, and petition them along with everyone, saying is that if these are recommendations of Government of India study, please implement that, and also to highlight them that the rescues have reduced, okay. They need to share us the reasons behind them, what information they have.
कला आनी खेळा मळावयल्यान स्वताची वळख तयार करात. सरकार सदांच फाटल्यान आदाराक आसा म्हण प्रियोचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे वरगांव तिवऱ्या उलयलो. आदिवासी विकास स्किमी सकल वरगांवच्या कारो पंचायत मैदानाच्या अपग्रेडेशनाक गोविंदान बुन्यादी फातर बसयलो. जो खेळ तुम्ही निवडतले त्या खेळांबद्दल तुम्ही लक्ष घालचे, प्रावीण्य मेळचे आणि नंतरच काही गोष्टी तुम्ही पॅशन जर हाडले जाल्यार म्हाका दिसता हांव सदांच म्हणटा हांव कोणाक शिक्षणा खातीर डिस्करेज करपाना. आज अशे तरेचे दोनूच क्षेत्र आसा, कला आणि खेळच्या माध्यमांतल्यान आमी स्वताची वळख निर्माण करपाक शकता. म्हणजे ह्या माचयेचेर म्हणू नका, सभागृहांत म्हणू नका, टीचर आसात, दोतोर आसात, इंजिनियर आसात, पूण एक्स्ट्रा क्वॉलिटीज जर त्या मनशा कडेन जर आसत जाल्यार त्या मनशाची खरी वळख निर्माण जाता. आणि म्हणूनच ही वळख निर्माण करपा खातीर आज सरकारान ह्याच कले क्षेत्रान म्हणू नका किंवा खेळामळाचेर आपले भरीव अशें योगदान दिल्ले आसात. तुम्ही फक्त आमकां रिजल्ट दिवपाची गरज आसा. म्हज्या प्रिय मतदारसंघान हो फक्त कारो ग्राउंडूच न्ही, म्हाका दिसता आमचे विशांत बाबान म्हणिल्ले आसात की बेतके खांडोळा सुद्धा आमी ग्राउंडाचे इमेरीतली बुरद्यादीचो फातर बसोवपाचे आसा. आपल्या कडेन बरें काम जाता, कोण दुसरे बरें काम करता म्हणून बरेचशे जाणां दुखता हे वारंवार म्हणटा, पूण कितले पर्यंत खर्शेतले. हांव आतां तुमकां सगळ्यांक सांगता की खर्शेतले आणि आमी वाट पळयतात तुमी खर्शेचे म्हणून. कारण खर्शेले म्हणटकीर फुडार मुखार आनी ब्लॉक काडपाचो प्रयत्न करपाना, ही आमची एक स्टायल जावन आसा. 4 पैसे जोडपाक लागलो तेन्ना क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर मॅची जिखतकर महाराण आनी फोग मारपाक ताजेर मोडटलो हें आयकून सचिन तेंडुलकर मेळपाक आयलो म्हण बाणावलेचो नुस्तेकार पेले फेर्नांडीस प्रुडंटा कडेन उलयलो. ताज्या वांगडा नुस्तें धरलें. तेंडुलकर आपल्या रेस्टॉरंटार येवन जेवलो म्हण खंय पेले जगभर फामाद जालो. तो सामको खोशी. तेंडुलकरा बरोबर पेलेय फामाद. पेले बाणाले पेले फिशरमॅन म्हणटा तो म्हळ्यार कोण वळखत म्हाका. सगळे आतां क्वेश्चन करूंक लागले सचिन कितको मेळटो. सचिन मेळप कारण म्हळ्यार आमी सकाळीं रांपूण मारताले. सचिनागे बायल आनी सचिन तेगे फॅमिली ताज्या रावप आनी सचिना बायल हांवें म्हळें मॅडम आय वॉन्ट सचिन टू कम विथ अस फिशींग म्हणून. सचिन इज माय फेवरेट क्रिकेट प्लेयर म्हणून सांगिल्लें. when I was me and Sachin is the same age. जेन्ना हांव नुस्त्याचे कितें जोडटे पयशे हांव म्हळ्यार सचिनाचे मोटालो ती म्हणूंक लागली हांव. हांवें म्हळें वेन सचिन डुईंग सेंचुरी फॉर इंडिया एंड मेक इंडिया वर्ल्ड कप वीन आय वॉज युजींग दॅट मनी ऑन फायर वर्क्स. नाव आय हॅव इनफ मनी टू टेक हिम आउट ऑन माय ओन फिशींग बोट. तेगे बायल म्हणूंक लागली आपण वचोन सचिना हें तुगे सांगत म्हणून. चेन काडे सचिना सांगिल्लें. सचिन म्हणूंक लागलो फिशरमॅन वॉज स्पेंडींग मनी ऑन मी, लेट्स गो एंड मीट दॅट फिशरमॅन. सो तो येयलो तेंडुलकर. पेले यू आर पेले. आय सेड येस लेट्स डू फिशींग म्हणूंक लागलो. सो आमी मुगे भुरग्यांक घेवन आमी रांपूण मारले. आमी बांगडे माणक्यो आनी पितोश पळ्यो. सचिन म्हणूंक लागलो पेले I want to eat this local fresh fish. हांवें सांगलें मुको एक धाकटें रेस्टॉरंट आहा, यू प्लीज कम. तो म्हणूंक लागलो ओके आय एम लिवींग टुडे 2 o'clock बट फूड शूड बी रेडी एट 12. सो हांवें मुगे फॅमिली फोन मारून सगळें रेचाद मसाला सगळें ग्रीन कोळी बी करून डायरेक्ट तेका रेस्टॉरंटाचेर आपयलो आनी तेका जेवण बिवण सगळें बरें लागलें. आज सचिनान म्हाका आख्खे वर्ल्डा फेमस केलो आनी आमगे गोंयाय बी नांव तें ट्युरिजमूय बी वयर सोलें. कित्याक सचिन गोंयेन ट्रेडिशनल फिशकारी खावप म्हळ्यार इट्स मुगे व्हड एक गोंयकारां देखून देण तें. आनी इतलें न्ही आख्खे वर्ल्ड असो फोन येताय. पयली व्हिडिओ बॉर गेलो खुंयचे गव्हर्मेंटागे ऑफिसां प्रायवेट ऑफिसां गेल्या बायलो चेडवां विचारीत रावताय आरे सचिना बरें फेमस बरें तूं आमकां केदो नुस्तें खावयतलो आमकां केन्ना आयसर खावयतलो म्हणून लागताय. घेवया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. $100 कोटीचे मांद्र्याचे सबस्टेशन मार्च मेरेन तयार जातले म्हण आमदार जी तारोलकरान जाहीर केला. तो म्हणटा सबस्टेशन जातकच मांद्र्या लायटीचो त्रास जावचो ना.
ताणें केरी नवीन ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण केलें. 35 लाख मोडून हो ट्रान्सफॉर्मर घाला म्हण जीत सांगता. गेली कितलींशींच वर्सां थळाव्याची ही मागणी आशिल्ली. लोकांचे अशे कंप्लेनी येताले, लोक सांगताले की लो वोल्टेजीक लागून आमकां हांगासर आमची मशिनां मोडटात, हांगा लायटी सारके पावनात आमकां. सो आयज हांगासर ट्रान्सफॉर्मर उबो जावन खूब बरें जाल्लें आसा आनी आमचे जीत भाईनूय फुडाकार घेवन सगळें बरें केल्लें आसा. पावर आतां आमकां पावनासलो न्हू, आतां हे घातलेले कडेन आतां आमकां आनीक बरें जातलें. आमचें जात्रा भितर आहा तेन्ना आमकां लोड घेनासलो, आतां हेजे खातीर आतां आमकां बरें जातलें. केरी गांवांत आमदार येना तेन्ना सगळ्यात पयलें म्हणटात तो इनॉग्रेशन म्हणटात ते हे ट्रान्सफॉर्मर जे जाल्ले आहा 100 kVचो ट्रान्सफॉर्मर ह्यो टोटल कॉस्ट हेजी 35 lakhs आहा. आनी खरेंच बरें दिसता की फर्स्ट प्रोजेक्ट आमचो हाडलेलो जो आमी धाकटोसो प्रोजेक्ट जो केरी गांवांत जो पावर सप्लायचो जो इश्यू आसलो तो ह्यो ट्रान्सफॉर्मर घालून डेफिनेटली हो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. पूण सद्या आमकां सगळ्या मतदारसंघान जो आहा तो पावर सप्लायचो शॉर्टेज आहा आनी कितलींशीं वर्सां ह्यो प्रॉब्लम आसलो. ताका लागून आमी मांद्र्या मतदारसंघा खातीर अंडर केबलिंग आमच्या हायटेन्स वायर म्हणजे 11 kVचे अंडर केबलिंग चालू आहा. आनी सबस्टेशन पावर सबस्टेशन हे मांद्र्या जुनूसवाडा हांगासर ऑलरेडी काम चालू आहा. मार्च मेरेन ते कंप्लीटूय जातले. जो केरी गांवांत जो पावर सप्लायचो जो शॉर्टेज आहा आनी तेरेकोला जो आमी तेरेकोल गांव ह्यो आहा महाराष्ट्रांतल्यान तांकां पावर सप्लाय मेळटा तो ह्यो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्या उपरांत जो 100 कोटीचो प्रोजेक्ट आहा जो ऑनगोईंग प्रोजेक्ट तो कंप्लीट जाल्या डेफिनेटली केरी तेरेकोलाक आनी केरी गांवांक ह्यो पावर सप्लायचो प्रॉब्लम आसचो ना. काम जोरान चालू आसा. कुठ्ठाळे काटे बेले रस्त्याचे पेंडींग काम जाता तितले बेगीन तडीक लायता पण कुठ्ठाळची ZP मार्सियान वाज उलयली. मार्सियानान इंजिनियर आनी पंचाक बरोबर घेवन कच्च्या रस्त्याचो सर्वे केलो. रोड आसलो आनी हांव ह्या रस्त्यान भोंवता आनी म्हाका भोंवता आसतना सगळो लोक विचारता तुवें आतां हें केलां, तूं 1 पट 5 जाला, तूं तुज्या हातीन कर म्हूण. आनी हांव न्हीद हें करून हांव सरा फुडें गेलो आमगेल्या. सरान सांगलें म्हाका तो आपूण कोण दी तुका. आनी आज म्हणत तेणें आपणाक बायले धाडली. हिंगा जायते सुमार 50 लोक सुमार रावता. त्या लोकांक वचून गाडी व्हरपाक मोटरसायकल व्हरपाक जायनासलें. हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आमच्या ZP मेंबराक की ताणें हो पयलो स्टेप घेतलो. आनी म्हाका दिसता फुडली जी पेंडींग वर्क आहा जो आमच्या MLAन एज ए ZP आसतना घातलेलो ते फॉलो करतले असो आमकां विश्वास आहा. ZP member has proposed this existing road which has to be repaired now because it's in a dilapidated state. So I have taken the measurement and I'll be preparing the estimate and doing it. हांवें फर्स्ट इन्स्पेक्शन केलां. जायते वर्सांचो रस्तो जो MLAनूय तो हें केल्लो आसलो. सो तो आयज हांवें तो हें घेवन हांव आनी रेमेडियसांनी रेजोल्युशन घेतलां. तेजेर हांव तें काम करूंक सोदतां आनी जाता तितले बेगीन हो करूंक सोदतां. कित्याक लोकांक जायत्या लोकांक तो त्रास जाताय आनी जायतो लोक हिंगा रावता. जायतीं घरां आहा, 10-15 कितें घरां आहा. साखळे दत्त मंदिरांत दत्त जयंतीच्या दुसऱ्या दिसा खासा लळीत कार्यक्रम जाता. गोंयांत साखळे दत्त मंदिरांतूच लळीत जाता. लळीत साहित्य प्रकाराची आवड आशिल्ले गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले खुबशे जाण ह्या दिसाची खासा वाट पळयतात. तर पळोवया लळीत कार्यावळीची कांय खिणचित्रां. कार्य झाले लळिताला दत्ताने देऊन बुद्धी वापरला मोहून टाकले त्याने पावराला मोहून टाकले त्याने पावराला विघ्नहरे भागन को धर धर कापन लागे बाण गलत बतलावे वैष्णव शूद्र वैष्णव 18 रंग के भाट ढेले को आवे वासियो दिनिगान जुगल लगावे पांगु खले पुकार जोगी कान फटा आवे पति भैरा भरागे ज्ञान ध्यान गावे गोदर गोंगी गवानन श्री कृष्ण लीला भावे.
तळण गावात दत्त मंदिरात मूर्ती स्थापना झाली. हिमाचलचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर आणि उद्योजक भेंडेक तळणकारांनी स्थापणुकेची यजमानकी दिली. दोगांनी खंय देऊळ जावचें म्हण हातभार लायला. कोविडाक लागून देऊळ उसरां जालें तरी दत्त मंदिराची एकदाची स्थापणूक जाल्ल्यान लोकांनी धादोसकाय उक्तायली. हे भेंडे साहेब तांकां त्यांच्या मनात पहिलीच असले की दत्ताचे एक खंय तरी बारीकशे आपण देऊळ बांधतलो आपल्या घराच्या सायडीन अशी त्यांची हे असली. पण ती तांकां काही कारणान पुरी जाय नसली इच्छा. म्हणटा एक असे एक साधू महाराज गेले आणि त्यांच्यानी सांगला की म्हाका हे दत्त मंदिर बांधपाचे आहा, तुम्ही जागा देऊ शकतात का. तर ह्यांच्यानी रोखडेच हा म्हटले. आणि मग हे आमचे त्यांच्यानी आमदाराक मेळ्ळे आमचे राजेंद्र आर्लेकर तांकां मेळून ते हांगा येवन त्यांच्यानी जागा पास केली आणि त्यांच्यानी ठरयले की हे बांदयात ते म्हणून अशें जालें. आनी तांकां ते सर मोकद्दमाची साथ आसली अशें मेळून ते कोविडाच्या टायमार लेट जालो 2 वर्सां कोविड जालो आणि मगे जो काय गुरुवार येतात त्या टायमार आम्ही भजन करतलो गुरुवारच्या गुरुवार आणि परतो असो कार्यक्रम तुम्ही चालूच दवरतले क्वेश्चन करूया बंधन कोणाक ना कोणाचे. शिरदोना पाळे सातेरी मूळ संस्थानाचो 18वो वर्धापन दीस मोठ्या उमेदीन मनयलो. कुंकुमार्चन धरून हेर धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. सांजे बायलांनी दिवजांची ओवाळणी केली. भारत फुडल्या फुटबॉल वर्ल्ड कपाक पात्र थारतलो जाल्यार गोंयची भुमिका महत्वाची. ग्रासरूट लेवलार फुटबॉल वयर काडूंक सरकारान काम करूंक जाय म्हण विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो. केपें मतदारसंघ फुटबॉल फेस्टिवलाच्या फायनलीक युरी मुखेल सोयरो. बोडीमाळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात सर्त 1200 स्पोर्ट्स क्लब जिखले. कॉम्प्ले भाट स्पोर्ट्स क्लब उपवस्थात. तेन्ना 48 टीम पार्टिसिपेट जातले, 16 टीम्स एड जातले जे अंडर 32. ही युनिटी पासत हो आमी एक फुटबॉल हो एक स्पोर्ट्स आहा की सगळे एकठांय हाडटा. सो हो हेतू मतीन दवरून आमी हो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. सप्तकी सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. फॉलो करात प्रुडंट, पळयत रावात प्रुडंट.